PWD खात्यामार्फत मुळगाव ग्रामपंचायत क्षेत्रात गावकरवाड्यात आयज 2.25 लाखाचे फुटपाथाचें काम ह्या लेणीन घेतलेलें आसा। जे बऱ्यापैकी काम आसा ज्या हितून फुटपाथ जावन रस्तो कायमचो असो बऱ्यापैकी लोकांक चलपाक आनी येवपाक ही सोय जातली की बऱ्या नव्या विकास कामाचो शुभारंभ आयज गांवकड्यार मुळगाव पंचायतींत आयज जाल्लो की म्हाका दिसता हांव सरपंच जाल्ल्या म्हाका दिसता आमदाराच्या सहकार्यान तशेंच आमच्या पंचायतीचे जे पंचायत फंड GA फंड आसूं कितें आसूं पूण कितकीशीच कामां म्हाका दिसता ह्या एका वर्साक जाल्ल्या आनी म्हाका उमेद दिसता की हांवें खंयच भेदभाव धरिनासतना 7 वार्डांचेर आमच्या सगळीं व्यवस्थीत कामां जाल्लीं आसा। म्हाका म्हाजे सहकारी पंचांचे खरें अभिनंदन करून दिसता की अशें म्हाका दिसता की ह्या पयलीं सुद्दां हांव पंचायतीन आसलो की खंयच आमची अशी एके कडेन अशें नासतलें जो तो एकट्याचें तोंड एके कडेन आसता दुसऱ्याचें तोंड दुसरे सायडीक आसतलें। खूब उमेद दिसता की अशेंच म्हाका तेंचें सहकार्य लाभचें आनी सरकार दरबारी जे आमची जी कामां आहा आनी थोडी कितें उरलेली ती आमदाराचें आमकां सदींच सहकार्य आहा। आमचे साहेब जे आहा गांवकर ते आमची मयेकर आहा तेंचे साहेब सहकार्य लाभतले अशी अपेक्षा करता।